हांव एंथनी डिसुला फ्रॉम आसोलना आंबेली. काल एक पोस्ट येयला न्यूज पेपराचेर that the state government under Dr. Pramod Bab Sawantache, they can acquire any land, Komdat land in the whole of Goa. Because reason in the interest of the state or the nation mood, or for projects, government projects. This is the underlying statement from the government of Goa. Well, so there is Komdat land म्हणटा हेतू कितें आसलो काय पयलो म्हाका दिसता आनी हांव जाणट्या प्रमाणात त्याचे दोन हेतू आसले. एक जाण्याकल्यान रोयन आपल्या पोट भरपाचें. दुसरे एक घराब्यान जर तर एक दोग तीग जाण चेड जाले जाल्यार एक घर आसत ते दुसऱ्या चेड्यांक रावपाक जमीन मेळपा जाय म्हण ती कोमदाद लँड आसलोली. गोडेशी तिणशी मेत ताका दिवप आनी ताका एक घर बांदूं मेळटलें अशें ते कोमदाद जमनी. ही कोमदाद जमीन आमगे पुर्वजान सांबाळली आनी चोय ते मॅट्रिक्युलस कॅल्क्युलेशन एंड विजन एक विलेजीक कोमदाद जमीन म्हण आसलोली. ते पीश आसले काय हे सगळें करपाकू. आतां दोतोर प्रमोद बुडा गव्हर्मेंटान घेवपाचें आनी एक गांवांत करपाक कितें रे मुखार भुरग्यांक करप कितें. दुसरो पॉयंट ही कोमदाद लँड इंकतले म्हूण 15 वर्स पयलें मार्चा म्हयन्यांत 2008 हांव रस्त्याचेर भोंवतालो. मडगांव, म्हापश्यां, वास्को, पणजे सगळे भोंवले आमी. हांव मुगे फॅमिली घेवन भोंवतालो, मुगे भुरग्यांक बायले घेवन भोंवतालो, अवेरनेस करतालो. एक दीस हो गव्हर्मेंट आमगेली कोमदाद जमीन होतो म्हूण प्रोटेक्ट लँड रायट्स, प्रोटेक्ट द कोमदाद लँड. तेदोणा magicbrick.com म्हणटाय थिंगा दिल्ली प्रगती मैदानाचेर गोंयची जायत जमिनी ऑनलायन विकपा चालू केल्ली. सो तेदोन हांवें निशेध मारलो आनी रात्या भितर हांव दिल्ली वचत थिंगा लिफलेट घायल्ले गोंयची जमीन हिंकना काय म्हूण प्रगती मैदानाचेर. आज 15 वर्सांनी हें सज्ज पाहिला आनी जालें. करया कितें. पयले सुवातेर सरकाराक मागता जात जाल्यार हें नोटिफिकेशन हो रूल तुगेलो बंद दवर. आनी हे सगळे MLA थोडे घांटोळे आसताय हे रुलींग आहाय मायनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोगांय. आनी आमगे भोव कोण क्रिस्तांव हो खबर आहे मोनी जावन पळय मोनी तेगेलो एक प्रमोद बाब सगळे आनीक फायरींग करता. तेगे चोय 2-2 दिसांनी कितें कितें वयर काडटा. आतां हें करपा कारण कितें केलें प्रमोद बाबाले म्हाका जालें एक दुबाव माता तो हे आमगेले कल्चर म्हणाका आनी मायनॉरिटीज म्हणाका हे सगळे काबार करपा तेगे एक बरो व्हड षड्यंत्री. कित्याक कोमदाद जमीन पळय म्हणटा मुगे परभणी मॅक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द लँड इन गोवा कोमदाद लँड इज अमंग द मायनॉरिटीज. And now I started connecting this point with Manipur. Manipuratul देशान जाला more than 85% land is with the minorities. And तिंगा हे गडबड जाले ते क्रिस्तांव आनी हिंदू जाल नाय. हे गडबड जाले ते कॉर्पोरेटांनी जमिन्यो. And probably what I have understood थिंग Manipura hill region there are very valuable minerals. तो एक कॉर्पोरेट त्यो जमीन हावपाक सोदताय ते मिनरल्स हावपाक तेका ते दोंगर नाकाय तेका ते दोंगरां भितर पड मीन भांगार पड तें जाय. ते भाशेन गोंय हांवें हेंच कोत काय प्रमोद बाबू म्हणजे मायनॉरिटी आनी सायडलायट जावपाचें. कोमदाद जमीन पळय आसलोली आमकां ती तुका व्हरोस दिता गव्हर्मेंटान. आनी दुसरी भिरांत हांवें हे गव्हर्मेंटा नांवान जमीन घेतले कोमदाद जमीन सेंट्रल जावं स्टेट गव्हर्मेंट म्हटलें प्रोजेक्ट्स म्हटलें घेतले आनी कोणे 5-10 वर्सांनी ती काडले आनी कॉर्पोरेट्सांय इंकतले. घेता आसतना 10 रुपयान 15 रुपयान घेतले इंकीत ते दोन 10,000 20,000 इंकतले. द व्हॅल्यू ऑफ दॅट लँड मायट बी इवन 30-40,000. आनी ही जमीन अशें कोणी हाडप करपाक तेंगेलो प्लॅन जाल्यार हांव काय नको. बट स्टॅटिस्टिक्स चोयल्यो जाल्यार फाटल्यो हितून हे सारकें पिक्चर बरें कोण दिश्टी पडटा. ती जुवारी जाय त्या जुवारी पड ती जमीन गेली ती गव्हर्मेंटान गेली फॉर द गव्हर्मेंट पर्पज. म्हणून मागीर कितें जालें
ती प्रायव्हेट कॉर्पोरेटांनी केली. तो घेताच तो जमीन कितें हांवें आयकलें त्या प्रमाण कितें 2 रुपयांनी केलो हिंदी. आनी मागीर व्हॅल्युएबल प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 25-30,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ती मागीर गव्हर्मेंटान 10-15 हजारांनी विकपाची आनी तेच मदीं मागीर ती दलाली जाता पयशांची. सो असलें कितें करूं सोदताय गे कोणती जमनीचेर जाल्यार हांव एक उपकार मागता. सगळे आमगेले लॉयर्स एडवोकेट्स गोंयचे मातशे तरी फुड सर डू सम चॅरिटी म्हणटा तुका एक कॉर्पोरेट ड्युटी म्हणटा ते भाशेन come ahead, find out what you can do on this now. Otherwise it is still going to be late. हो आवाज हांवें 15 वर्स उबारलो. आज 15 वर्सांनी हें सत करपाक प्रमोद सावंत येयला. जाल्यार what can our lawyers advocates do? What can our intelligent people do? What can the civil society do about it? हांवें आयकिल्लें ते प्रमाणे एसेंब्लीन ओपोजिशन MLAजांनी ऑब्जेक्शन हाडली बट मेजॉरिटी गव्हर्मेंट तेंगे आहा आनी आमगेले थोडे जायते हांव बोयलूय म्हणपाक म्हाका लज दिसता. हे गेले आनी थिंगा तोंड बंद कोनाय सगळे एकलो तोंड उगडाय मरे तुवें तुगे एकले की हातीचे बरे भेगेचे आहा तेका लागून तुमी सगळे होगरावले सुसेग दिनाय मरे तुवें. काल तो निलेश काब्राल को सॅटलायट इमेजरी आनी सॅटलायट इमॅजिनरी बतालो तेगे पायपोदा आहा तेजेक दिश्टी पडना आनी आतां तेणें सो आतां एका सोल्युशन दिलें. म्हाका जाल्यार दिसता आमच्या लोकांनी गोंयकार लोकांनी एक शेतां रोवपाचीं शेत रोवया आनी जाय टॅक्नॉलॉजी येयल्या आनी हेज्या पयलीं हांव सांगतालो सरकाराक हे सगळे बांद आहाय ते न्हंयचे तळ्यांचे बांद आहाय हेतून बांद ना जावन ते हारे उदक इंग्रेस जाता आनी ती शेत रोवपाक मातशें डिफिकल्टी जाता. सो सगळे लोकांक मागतात कित्याक जेन्ना एक जमीन रोयना म्हूण गव्हर्मेंटाक कळ्ळी तेंगेले दलाल आसताय चोवपाक 3-4 वर्स जमीन रोयना जायत गव्हर्मेंट म्हणटलो तुमी ही जमीन रोयना आसले तेका लागून ती जमीन आमी एक्वायर करताय. होच पॉयंट तेमी हे सांग्यार सांगताले म्हाका तेशें घेवा लोकांचे उबायत घाला ती जमीन रोयनाय म्हूण आनी ती जमीन वताय म्हणून लावले. IIT ते तिसूय जावन भुरगे गोंय आसपा न्हय तितून तो एकलो अहमदाबाद वयतलो दोग जाण मुंबय वयतले 3 जाण दिल्ली वयतले. एक्चुअली गोंया रावन गोंय शिंकतले IIT 15 भुरग्यां वयर आसपा न्हय जाल्यार आमगे 15 भुरग्यां लागून तूं आनी 600 स्टुडंट्सांक तूं दुसऱ्या तेरासान गोंया हाडलो. गोंया हाडून फ्लॅट आयज चडांत चड हांव देवबर करूं म्हणटा आमच्या बाबा अभिजीत प्रभुदेसाय सरा आनी डायना. दुसरो आमचो शंकर पोळजी आमचो बाबा एंटनी सिल्वा फादर बॉलमॅक्स आनी तांची टीम एना ग्रासियस आनी तांची टीम अमित पाटकर अमित पालेकर जॉन नाजारेत एडवोकेट जॉन फेर्नांडीस एडवोकेट स्टॅनली रोड्रिगीस आनी म्हापसा फार्मर्स आनी जे कोण चुकोवन उरल्या तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ताणें येवन आमकां स्पेशली आमकां बरो सपोर्ट दिल्ले त्या खातीर. अरे तुम्ही आमगे गांवांत एक घोराब्यान 2-3 जाण भाव आसताय ती कोणता जमिनीन तुला एकल्या 300 मेत निघून दिले जाय तूं ते तुझे भेटसां मागतले मरे पूण तूं वतास तो 4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वताय मरे. ही भिरांत म्हाका इतू वर्स पयलीं आसलेली. सगळे फोटोग्राफ्स आहाय म्हगेले हांवें ते सामान दवरले कित्याक हांव जाण आसलोले एक दीस आमचे हे सायक तुफान येतो म्हूण हे इतले फोटोज भोंवतालो एक रस्त्याचेर. आतां आमगेलो एक एग्जाम्पल आमच्यान घेवपाक जाता. आमगे गांवचो लोकल MLA बाब क्रूज सिल्वा एकदम सिंपल मनीस. आय ऑलवेज सेड दिस इन द पास्ट दिस मॅन मे नॉट डू एनी मच डेव्हलपमेंट फॉर दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो आपल्याक जाता ते कोतलो म्हूण तूं बट द वन थिंग इज शुअर ही वील नॉट सेल गो ऑन OLX. हेजेसो MLA हांवें गेले ते 25 वर्सां जाल्यार हांवें आयकोन देखूं नको. एक MLA शेतान देवलो नको बट दीस मॅन डज तेगे एडवांटेज घे गोडी ताका सगळीं काम जायना आसतली बट टेक सपोर्ट फ्रॉम यू. ही कोणताय ती जमीन सांबाळे आनी लोक मुखार ये आनी फार्मर्स क्लब्स घोळ्याय. ते क्रूज सिल्वांचे काय विथ द हेल्प ऑफ एडवोकेट आग्नेलो and Father George, along with the Sarpanch of Chinchini Valentin Barrett,
हेमी काय बरें प्रोविजन केलें, दे आर सपोर्टिंग त्या सायडीन आनी ती एक्टिविटी बरी सक्सेसफूल, दोनूय पैकी सक्सेसफूल जाल्ली आनी सगळ्यांक उमेद हाडली तेणी ह्या एग्रीकल्चर मुखार व्हरपाक. प्लस फादर जॉर्जान एकठांय जावन ही एरिया घेतला ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर्स, ऑलमोस्ट 4 टायम्स. लास्ट टायम केलें तेच्या 4 टायम्स आनी आयज ह्या जे कंप्लीट करतले. ऑलमोस्ट 2-3 दिसांनी फूल कंप्लीट जातले. 3 बरी पिकावळ बरी जाली म्हणून आता आम्ही हे सायडीन येयलाय एक्रॉस NH 66. नेस्कोनी फार्मिंग तुम वाडोय, ही कोणता जमीन बिजी दवराय, रोयना आसतना दवरीत गब्बर सिंग येतलो. गब्बर सिंग कोण तो कळ्ळें तुमकां? हो येतलो जमीन रोयनाय म्हणटलो आनी ती जमीन एक्वायर करतलो. मागीर तुमगे पळय सांगपा आसलो ते सगळे सांगून चोयलें. This is the last attempt I am trying to do so that people can come out, help and save Goa from these sharks. Dev bare karo. Thank you very much. सगळ्यांक उपकार मागतलो. हो व्हिडिओ गेलो जात तितलो शेअर करे, एक गोंयकारां मेळोले. फाल्यां कोणी म्हणो जायना आमकां खबर नासलो ही सगळी. So please share it and जात जाल्यार हे चॅनल मुगेले सबस्क्राइब बटन चिड्यान सबस्क्राइब करे. This channel is not a paid channel. This is just a service to the people of Goa. देव बरें करूं.